हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल गोवन ट्विन्स बॉयज. आज आम्ही वता महागणपतीच्या देवळान व्हाईटफिल्ड. आज आसा मंगळार, सो आम्ही महागणपतीच्या देवळान व्हाईटफिल्ड वता. आज आसा 25 तारीख 25 ऑगस्ट आणि आज मंगळार आसा, ट्युसडे आसा. सो आणि श्रावणूय म्हणलो म्हणून म्हळें की आज आमी गणपतीच्या देवळान वचून येवया म्हणून. सो आज म्हाका म्हजी पयलींची थोडी गजाली याद आयल्यो की जेन्ना हांव बेंगलोर हांव 10 वर्सां पयलीं आयिल्लें. आनीक हांव त्या वेळार कोरमंगलांत रावतालें. दॅट इज लायक द मेन एरिया ऑफ बेंगलोर अशें म्हणूं शकता. आनी तेन्ना कशें जातालें की सद्दां म्हणजे एवरी ट्युसडे न्ही हांव गणपतीच्या देवळान वतालें कोरमंगला. आनी तेन्ना अशें आयुश्य आशिल्लें की जॉब बीक कांय नाशिल्लो. हळू मागीर बेंगलोर येवन म्हाका जॉब मेळ्ळो, सगळें जालें. आनी आज म्हळें चल आज आमी परत गणपतीच्या देवळान वचूं येवया म्हणून. सो म्हणजे मातश्यो पयलींच्यो ज्यो ओल्ड मेमरीज आसा त्यो रिफ्रेश जाल्यो. आनी पयलीं आमी गणपतीच्या देवळान कशी वचून आयलीं म्हणटकीर येतना आमी कोकोनट वॉटर पितालीं. सो सगळ्यो पयलींच्यो मेमरीज म्हज्यो कश्यो रिफ्रेश जाल्यो. पळोवंक शकता आमी आतां गणपतीच्या देवळान पाविल्लीं आसा. देवळान पावपाक आमकां फक्त 25 मिनटां लागलीं. आनी गणपतीच्या देवळान हांगा बरयल्लें आसा की ते 6:06 चालू जाता, मॉर्निंग 6 आनी 12 बंद जाता. आनी परत मागीर सांजचे 5 ते 8 ओपन जाता. हें आसा गणपतीचें देवूळ, महागणपती टेंपल.
फोटो काढ, व्हिडिओ नको. सो गणपतीच्या देवळाच्या सायडीक ज्योतिर्लिंगाचें देवूळ आशिल्लें, 12 ज्योतिर्लिंगाचें देवूळ आशिल्लें. हॅलो एवरीवन, आतां आमी महागणपतीच्या टेंपलान वचून आयिल्लीं आसा. आतां आमी डेली कॅचान वता नुस्तें घेवपाक. सो हांगा आमकां डेली कॅच लागीं आसा, तें बरें फ्रेश अशें नुस्तें मेळटा. सो आतां हांवें बांगडे घेतले, बरे बांगडे मेळ्ळे म्हाका. आतां बांगड्याचें बरें हुमण करतलें आनी जेवतलें. प्लीज लायक, सबस्क्रायब एंड कमेंट टू चॅनल. थँक यू.